आम आदमी पार्टी फुडल्या वर्सा गोंयची विधानसभा वेंचणूक लढयतली। अरविंद केजरीवाल निमणें कितें तें थारायतलो म्हूण आपाचो केंद्रीय फुडारी आशुतोष गोंयच्या मिडिया कडेन पणजे उलयलो। गोंयकार बीजेपी सरकाराचेर बेजारल्यात। गोंयांत नवो पर्याय जाय, मात आप गोंयच्या खंयच्याच पक्षा कडेन युती करचो ना म्हूण आशुतोषान स्पश्ट केलें। This is the people's feedback that they don't want this government to continue after 2017 assembly elections. People have no love for the Congress either. So that shows that the people are clearly looking at the alternative. A government which can provide a clean government, honest government, affordable government, a government which can make Goa corruption free. Now Aam Aadmi Party is very seriously considering of participation in 2017 assembly elections. The decision will be taken by the PAC, the highest decision making body of the political party, about taking a formal decision of contesting elections in Goa. About aligning with any other political party. Aam Aadmi Party till now has not aligned with any political party. The party in principle does not believe in forming an alliance with any political party, neither the pre-election nor the post. सोनशीच्या मायनीवेली येरादारी आडायल्ल्यान सोनशीच्या लोकांक वाळपय पुलिसांनी ताब्यांत घेतले। कंपनीचो रूट होणाचो, पूण ट्रक सोनशीच्यान वतात म्हूण खंय लोक बेजार। सोनशीच्यान ट्रक व्हरतले जाल्यार गांवच्या लोकांचे ट्रक कंपनीन घेवचे। धुल्लाच्या प्रदूषणा खातीर लुकसाण भरपाई दिवची, वैजकी फॅसिलिटी आनी गांवांक खंय ॲम्ब्युलन्स जाय। वाळपय पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्या लोकांक सांजे उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार व्हेले। लोकांनी तांच्यो मागण्यो उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार घाल्यो। इतल्या मजगतीं मिनाच्या ट्रिपीचो रेटीचो मुद्दो सोडोवंक ट्रकवाल्यांची आयतारा उजगांवां बसका जावपाची आसा। थंय एक वेळ कितें तरी निर्णय जातलो। शॉर्ट म्हणल्यार म्हाजी आयज आमच्या मायनिंग बेल्टाचे 4 आमदार आसा पळय, जे आमकां सीएमा कडेन घेवन गेल्ले, तांकां आव्हान करता हांव की आतां तरी जागे जाय म्हणून। कित्याक जेन्ना $22 रेट पावल्लो तेन्ना आमकां कळ सोर्सांनी चालू करा म्हणून हेच आमदार सांगताले। आयज डॉलराचो रेट ती बलीन जाला, तेन्ना ह्या आमदारांनी जागे जावन त्या जनतेन तांकां निवडून दिल्या पळय, त्या जनते खातीर तेंच्यांनी कितें तरी करचें अशें म्हाजें आव्हान आसा। आमची जनरल बॉडी पळय आसा आतां आयतारा सगळे आमी ट्रक मालक जमोन एक मिटींग घेवन तेजेर कितें तरी योग्य तो निर्णय घेतले आमी। स्ट्रायक फाटीं घेवपाचें ना ते विचार आमचे कांय ना। जे लोक ठरयता, आमचे बाकीचे सगळे ट्रक मालक ठरयता, तेच आमचे फायनल डिसिजन। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी विवेक प्रभू। टॅक्सीवाल्यांची संघटना आनी सिटी टूर ऑपरेटर संघटनेची पेडणे पुलिशे बरोबर बसका जाली। टॅक्सीवाले आनी टूरवाल्यांचें बरेंच पेटलां। टूर ऑपरेटर्स वाले खंय बेकायदेशीर धंदो करतात। बिझनेस विजार आयिल्ल्या फॉरेनरांक घेवन बेकायदेशीर धंदे करचे न्ही म्हूण पीआयनी टूरवाल्यांक शिटकावणी दिल्या। रशियन आनी बाकीच्या फॉरेनरांक रॅप म्हूण वापरून पणजे सावन टूर ऑपरेटर्स खंय मांद्र्यां, मोरजे, हरमला येवन टुरिस्टांक व्हरतात। हे चोर खरे ते आहात, चोर हे ट्रॅव्हलर आहात आणि आम मागता हेच्या फुडें आमचे पासियास आनी कबार करूं नाका। गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की हेतून बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालचें। तशेंच आरटीओ डिपार्टमेंटा कडेन मागता हेचेर तुमी लक्ष घालात। जेन्ना जो गरीब मनीस पोटाक लागून असो रस्त्यार येयलो जाल्यार तो ओगी रावचो ना। टूरवाले म्हणटात तांचो धंदो कायदेशीर, पुलिसांनी बेकायदेशीर धंदे करतल्यांक विचारचे। डिटेल जी आहा तेजी सुद्धा कंप्लेन आसा की हे जे कोण लेजिटिमेट बेश्टी शॉपां घातल्या आनी टुरिस्ट विजाचेर कोणाक हाडटा आनी गायड म्हणून तांकां अरेस्ट करपाचो आमचोय अटेम्प्ट आसा। And the only solution is that we require a unity amongst taxi drivers all over Goa, and then only we can discuss. टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार आड येवन बेकायदेशीर धंदे करचे न्ही म्हूण पुलिसांय उलोवन दाखयतात। सुदारले ना जाल्यार खंय टूर ऑपरेटरांचेर एक्शन जातली। काही गोष्टीचेर तांकां आमी सांगलां की ज्यो तुमी गाडयो लोकांच्या आड येता, कितें करता, टुरिस्टांक त्रास जाता त्यो करूं नाका। आनी जर अशें कोणी केलें तर आमी कायदेशीर कारवाय करतले म्हणून। तशेंच टूर्स एंड ट्रॅव्हल जे आसा तांकांय सांगलां की तुमी बाबा येता तुमचे जे गेस्टे तुमी ड्रॉप करतात तेच व्हरता बरें आसा। तुमी रॅपां घालून किंवा आनी कोण अशें एक्स्ट्रा घालून तुमी अनऑथरायज घेवन वयतात, त्या तांकांय त्रास जाता। त्या खातीर तुमी एवॉयड करा, झगडीच जावंक जायना असो प्रयत्न करा आणि किंवा तुम्ही दोघूय एक वेळ बसा आणि तुमच्या बरोबर अंडरस्टँडिंग करून तुमचे मॅटर सॉल्व करा। पण जे कायदेशीर कितें आसा तेचेर आमी कायदेशीर कारवाय करतले।
प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. ह्यो एक वेळा